आयज तांकां रिमांडाक फर्स्ट रिमांडाक प्रोड्यूस केल्ले आनी पुलिसांनी 7 दिसाचो PC रिमांड मागलेलो. एक्युजान एकले आपले कितें सबमिशन आसा ते कोर्टान केलें. हांवेनूय ऑन बिहाफ ऑफ विक्टीम जी बायल तेची इंजर्ड जाल्या, जी प्रेग्नंट आसली पळय, ती आतां एडमीट आसा हॉस्पिटलान. ऑन बिहाफ ऑफ वकालतनामा घालून हांव तिका अपियर जालो आनी तिच्या बिहाफार हांवें थोडे पॉयंट्स आर्ग्यू केले आनी आमचे दोगांयचे आर्ग्युमेंट्स आयकले उपरांत एक्युजाचे आनी म्हाजे तिणें ऑनरेबल JMFCन ताका 5 दिसाचो रिमांड दिला PC, जो 9 तारखेर एक्सपायर जाता. सर कितें मेन पॉयंट्स आर्ग्यू जाले हितून की 7 दिसाची PC 5 दिसाची? आमचे म्हाजे क्लायंटाचें म्हणणें आहा की 15 ते 20 जाण अनआयडेंटिफायड अननोन एक्यूज जातले. सो आतां 3 जाण अरेस्ट जाल्या. आनीक कोण को एक्यूज आसले वांगडा ते तांकां ह्या एक्युजां कडल्यान तेंची नांवां डिटेल्स काडूंक जाय, आयडेंटिफाय करूंक जाय आनी तांकां अरेस्ट करूंक जाय. त्या खातीर हेंची कस्टडी जाय म्हणून आसली. दुसरो पॉयंट आर्ग्यू केल्लो हांवें, रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा. वेपन्सांनी मारल्या दाणे आनी कितें कितें तुमी पयलीं कवर केला तेचेर तुमकां खबर आसा कितें वेपन्स इनवॉल्व जाल्ले. सो ते रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा. सो हे 2 मेन रिजन्स आसा. टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड करून ते एक्यूज कोण ते फायंड आउट करून आयडेंटिफाय जावंक जाय आनी रिकवरी ऑफ वेपन्स. हे जर जायना जाल्यार प्रोसिक्युशन फाल्यां चार्जशीट फायल केल्या उपरांत ऑफेन्स प्रूव करूंक शकचो ना. सो हे पॉयंट घेवन हांवें आर्ग्यू करून तेंची कस्टोडियल इंटरोगेशन दिवचें अशें हांवें कोर्टा कडेन आर्ग्यू केल्लें आनी कोर्टान आर्ग्युमेंट आयकून 5 दिसाचो रिमांड दिला.